तुम्ही अशेच आसतले डॉमिनिकाक पळोवपाक. तो कसो दिसता, तो आता कसो आहा? तुमच्या मुखार डॉमिनिक कॉमेडियन हॉड्डो बाकरो तुमकां 2 उतरां सांगतलो. मुखार म्हज्या इश्टानो आनी भाव भयणानो, पयले सुवातेर हांव देवाक तिनवासता, बापाक तिनवासता. ताणें म्हाका तियात्रांत नाचपाचो गूण दिलो देखून, आनी ह्या गुणाक लागून तियात्रांत नाचप कॉमेस करीतसोन जायतो लोक म्हाका वळखूंक लागलो. जायत्या जाणांक म्हजी वळख जाली. प्रेज द लॉर्ड. आर्गन करता. फाटली फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत हांव मातसो दुयेंत जालो आनी दुयेंत म्हाका तियात्र म्हणजे चालू आसले. हांव डॉक्टराक दाखोवंक म्हणून गेल्लो. डॉक्टर म्हणालो म्हाका एडमीट जावचो पडटलो. हांव सुमार 14 दीस हॉस्पिटलांत उरलो. हॉस्पिटलांतलो डिस्चार्ज जावन येवन एक 2-3 दिसांनी म्हजो फ्रेंड, म्हजो डायरेक्टर बाब आलोयश दा कोस्ता म्हजी खबरेक म्हणून म्हाका खबर नासली हांव बरो ना म्हणून. कोणाक खबर नासली हांव बरो ना म्हणून. खंयच्यान ताका बातमी कळ्ळी आनी तो घरा आमच्या घरा येयलो आनी म्हाका पळोवन तो सारको अजाप जालो. अरे हें कितें? दोळ्यान दुकां भरलीं ताच्या. तेन्ना ताणें म्हाका म्हटलें, अरे कोणाकय खबर ना, आमी वॉट्सॅपाचेर घालुया, तूं बरो ना? कित्याक लोकांचे मागणी, जायत्या जाणांचे सगळ्यांचे मागणी गरजेचे. हांवें म्हटलें ओके. सो 21 तारखेर मार्चाचेर आमी हो व्हिडिओ अपलोड केल्लो. म्हज्या पासत मागात म्हणून. हांव बरो ना आनी म्हज्या पासत मागात म्हणून. मॅथ्यूवाच्या पुस्तकान आवेसूर 7वो ओळ 7वी आमकां अशें सांगता, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तुमकां दार उक्तें जातलें. तुमी म्हज्या पासत मागलें आनी देवान तुमचें मागणें आयकलें आनी म्हाका पिकोवणी फावो जाली. जायत्यांनी म्हज्या पासत मागलें. पाद्री भाव, माद्री भयणी, फ्रेंड्स, सोयरे, जायते गोंयांत तशे भायले जे म्हाका वळखताले. जायत्यो मॅसेजीस म्हाका येताल्यो, फोनूय करताले, पूण म्हज्यान त्या दिसांनी घेवंक जायना जालें. म्हाका भूत भोगता. तुमकां सगल्यांक एक एकल्याक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. गॉड ब्लेस यू. हांवूय तुमच्या पासत मागतलो. सगल्यांक म्हज्या पासत मागलेल्या पासत हांव सदांच मागतां म्हज्या रजारान आनी मागत रावतलो. आनी एक फावट तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. गॉड ब्लेस यू आनी तुकाय देव बरें करूं. थँक्यू. आमी आतां सगळे आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक देव बरें करूं म्हणलें, पूण आमी दोगांय आल्ताराक रावून रोजार केलें. आमी आयज परते रोजार करुया, देवाक देव बरें करूं म्हणपाक. चड गरज आहा देवाक देव बरें करूं म्हणपाची. आनी हांवें सांगलां तशें म्हाका खात्री आहा रोखडोच तूं बरो जावन सारको तियात्राचेर माचयेर येतलो आनी त्या दिसा हांव ती मिरेकल क्लेम करतलो. थँक्यू. आमचे बापा तुझ्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुज्या राज्यांत येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संस्था आमचो दिसपटो विराट आदार करी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक सांग तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्यात पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बुरले सोरेस्पोर तुझे दयेसा असल्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बागेती बरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुरले सोरेस्पोर तुझे दयेसा असल्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बागेती बरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुरले सोरेस्पोर तुझे दयेसा असल्यामध्ये तूं सोदो
आणि सदर तुझा पूत जेजू बागेंती मरे देवाची माई आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पदम बाबा आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता सदां सर्वदा आमेन.